नमस्कार, हांव सेजर डिमेलो गांवांत पणजेचो. जेन्ना म्हाका आरजे रॉक बाबान SMS धाडलो की ह्या पावडीचो विशय जावन आसा बोमाय गोंयचे नाते हाचे वयर, तेन्ना म्हाका गोंयच्या कुडाची याद जाली. म्हजो बोमाय लागशिल्ल्यान संबंद आसा, कारण म्हजो मावडो बँड्रा माउंट मॅरी इगोर्जे लागीं. तर सांगचें म्हटल्यार हांव वर्साक 2 पावटी थंय वेता, एक बँड्रा फेस्ताक आनी दुसरें नाताळाच्या शॉपिंगेक. मीन मेलनेल हें टिटकें तुमी पळयलां आसतलें. पयलेच खेपेक बाब जॉन क्लारो, बाब फेर्नांदीस पुर्तुगेज कॉलवांत ह्या तियात्राक बोमाय व्हेले आनी दोबितालाव मेट्रो लागीं गोंयच्या कुडांनी आमची 4थ्या माळयेर वस्ती केली. थंय लिफ्ट नासली. आमचें सामान घेवन तियात्राक वचोन परत शिडयो चडटाले. असो ताणें निर्मेल्ले सीन हेवूय तियात्राक आमंत्रण दिलें. आमी तरणाटे आसलेल्यान खूब मजा केली आनी हे कुडा वयर कितें म्हायती मेवल्या आनी अणभवलां तें तुमच्या मुखार सादर करतले एक उमेदीचे कलाकार बाय मीना गोयश. फाटल्या एपिसोडान आरजे रॉक बाबान सांगलेले आसा, तिचो मीना बायेचो उल्लेख केल्लो, सांगून सगळेच कवी मीना बायेक सोदतात म्हूण. ताची मागणी पडून हांवें तिच्या लागीं मागलें म्हजो लेख वाचूंक. ताचो जबाब जावन आसलो, असो प्युअर सालसेत भाशेन मुको आनी विचारपा जाय सर, डायरेक्ट ऑर्डर दी. हें जावन आसा इश्टांगुडीचें नाटें. तर आयकात, हांवें बरयलो लेख आनी मीना बाय गोयशाच्या आवाजान तो तुमच्या मुखार दवरता. गोंयकाराची कूड बोमाय शारांत. देव बरें करूं. कोंकणी उलय, लंडन फुलय. एट आवर्स रेडिओ 99.8 FM, साउथहॅम्प्टन UK. हांव मीना गोयस, गांवांत लोतोलीचें. तुमचे मुखार घेवन आयला सेजर डिमेलो हाणें बरयलोली आपली कविता. कवितेचें नांव गोंयकाराचें कूड बोमोय शारांत. गोंयकारांचें कूड म्हणजे एक रूम वो गांवचो क्लब. 150 वर्सांचो इतिहास. जेन्ना पुर्तुगेज गोंयांत राजवट चलयताले तेन्ना जायते आमचे गोंयकार भाव आपल्या वेटभर पोटाक लागून बोमोय शारांत कामाक आयले. पूण आसरो नासलेल्यान निराशे जाले. पूण हावशी तांणी एक गांवचो लोक एकठांय येवन कूड भाड्याक घेवन ते रावपाक लागले आनी भाडें वांटून फारीक करूंक लागले. अशें बोमोय शारांत गोंयचें कूड स्थापन जालें. हे कूड तांकां खूब सवाय पडोंक लागले. अशें तांचें रावपाची वेवस्था सोंपेपणी जाली. सांगचें म्हटल्यार एक कुडाक आपले गांवचे आनी आपल्या पात्रोनाचे नांव आसतालें दवरलेलें. जशे परी पिडणे गांवची कूड आनी तांचो पात्रोन जावन आसा सान फ्रांसीस झेवियर. त्या पासून सान फ्रांसीस झेवियर क्लब पिडणे अशें नांव दिलें. माजोर्डेचें कूड आनी तांच्या पात्रोनाचें नांव आ लेडी ऑफ बोवमॉन्ट एसोसिएशन माजोर्डा अशें आसलें. पोंडाचें कूड सेंट एन क्लब ऑफ पोंडा मोइरा, आ लेडी ऑफ कॉन्सेप्शन आनी अशें फादर देकार क्लब, ग्रँड क्लब ऑफ मिलाग्रिस, क्लब ऑफ सांगे कुकोळ्ळी सिल्ली, कार्मोना, आल्दोना, मार्सेल, कालांगूट आदी आदी गांवचे लोक रावताले. जायते आमचे भाव थंय हॉटेलांनी कामाक आसले. थोडे भाव आपल्या काशा धंदो चलयताले. थोडे बोटीचेर सिमेंट कशे सर्विस करताले. थोडे वेगवेगळे कामांनी गुंतलेले. थोडे आपले फुडले शिकप करूंक रावताले. तुम्ही जाणात, बोमोय शॉपिंग एकदम सवाय आनी चॉयस आसता. जायते जाण येताले आनी गांवच्या कुडांनी रावताले आनी शॉपिंग करून घरा परतताले. बोटीचेर काम करपी चडशे भायरूच दर्यार आसताले आनी ते 3-3 म्हयने वो 6 म्हयन्यांनी येतूच आपापल्या कुडांनी रावताले. आता पळोवया
त्या कुडाचे भाडे आणि तांचे जे ताणे पळोवंक जाय आसले ते। सुरवातेक जेन्ना कूड स्थापन जाले तेन्ना 1 रुपया ते 5 रुपया म्हयन्याक फारीक करूंक जाय आसले आणि हे भाडे म्हयन्याचे 10 तारखेर फारीक करूंक जाय आसले। चोरी कोणे वेळार फारीक करूंक जावंक ना तांकां दोन दोबरादान फारीक करचे पडटाले आणि चोरूय 3 म्हयने लेगून फारीक करूंक घडले ना तांकां कारा वेचे पडटाले। जे बोटीचेर काम करी तांकां रावपाचे भाडे 50 टक्के फारीक करीचे पडटाले आणि 50 टक्के माफ जाताले। आता हे कूड भोमयकूय आसताले ताचेर धांवती नदर मारुया। चेर महाल, बेंड्रा, दोबिताला, चिरा बाजार आदी आदी। सुमार वोदीक 450 कूड आसले म्हूण आयकूंक जाणात, पूण आता 150 सुमार कूड अशे आसात म्हणून आयकला। थोडे भाव म्हणटात कुडांनी रावप एकदम मजा येताली। चिंचा तोरेचे खेळ खेळटाले जशे परी तबला, केरम, कांताराचो फुदोळ घालताले आणि कशे गोंयचे पारंपरिक खेळ खेळोन आपले टाइमपास करताले। आता सगळे जण टीव्ही पळयतात, रावता तांचो रूम वो कूड कसो आणि कुंय आसलो तो पळोवया। थोडे ग्राउंड फ्लोरार रावताले, थोडे पयले माळेर, थोडे दुसरे, अशे 7-8 माळ्यांचे कुडांनी रावताले। जशे आमी इस्कोलाच्या बोर्डिंगांनी रावता तशे तांकां कायदे लागताले। पयले सुवातेर सगळ्यांनीच एकूच सायजीचे ट्रंक काडचे पडटाले। तूं मोठो जावं वा बारीक जावं सगळ्यांक एक सारकोच जागो न्हिदपाचो। सांजेची 7 वरां जावचे आदी कुडान भितर सरोंक जाय आसले। हात पाय धुले उपरांत वा न्हावल्या उपरांत सांगातान 8 वरांचेर तेर्स करताले। आपल्यान रांदून जेवंक जाय आसले। कोणाक सोऱ्याचो गोड मारपाची बंदी आसूंक ना, पूण माणसुगेन पियोंक जाय आसले। उपरांत 9:30 वरांचेर आपली बिशाणी घालूंक जाय आसले आणि 10:30 वरांचेर लायट्यो बंद करून न्हिदपाक वेताले। कुडाची लिंपेज जण एकल्याक वांटून पडटाली, जशे परी सान मारप, कूड उदकान धुवप, पुसप, उदक भरून दवरप वा शिंपप आदी। एक कुडान व्हडलो आलतार दिसतालो आणि तातून सान जेजूची, सायबीण मायची आणि तांच्या पात्रोनाची इमाज आसताली। दर वर्साक व्हडल्या गणगणान नोवेना लादीन करून आपल्या पात्रोनाचे फेस्त समोर पिताले। हे कूड जायते जाणांनी पळोवंक ना वा आयकोंक ना आसतेले। आलीच नाचूया खुपासार हे कोंकणी चलचित्रांत आमकां पळोवंक मेळटा एक भाग। कशे परी क्रिस पेरी कुंकळी कुडांत रावतालो, ते कशे ट्रांकाचेर न्हिदताले, कशे ते कॅरम खेळटाले, जेयताले, कशे तरेन रोजार वा लादीन करताले। असले जिवीत आमकां फुडाराक जिवंक वा पळोवंक संदी मेळत काय? देव बरें करूं। कोंकणी उलय, लंडन फुलय।